काणकोणच्या रुबी रेजिडेन्सी केशीत निलंबित केल्ले आदले दोगा सीओक सरकारान परत ड्युटेर घेवन वयले पोस्टय दिले। प्रशांत शिरोडकाराक जीएडीन अवर सचिव म्हूण नेमला, जाल्यार प्रदीप नायकाक मडगांवां हॉस्पिशियोत प्रशासकीय अधिकारी म्हूण घाला। एका वटेन पुलीस ह्या दोगांचेरूय चार्जशीट घालपाची तयारी करतात, जाल्यार दुसरे वटेन सरकार तांकां वयले पोस्ट दिता। रमेश तवडकार म्हणटात, ह्या समितीच्या रिपोर्टात खंय फक्त शार नियोजन अधिकारी दोशी आसात। रुबी रेजिडेन्सी केसीत निलंबित केल्ल्या दोगा अधिकाऱ्यांक सरकारान परत ड्युटेर घेतल्या। हे दोगूय जाण पयलीं काणकोणा नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी आशिल्ले। रुबी रेजिडेन्सीची घडणूक घडली तेन्ना तांकां सरकारान निलंबित केल्ले। ह्या केसीची क्रायम ब्रांच चवकशी करता। ह्या केसींतल्या सगळ्या आरोपी अधिकाऱ्यांचेर क्रायम ब्रांच चार्जशीट घालपाची आसा। अजापाची आनी शॉकात करपा सारकी गजाल म्हणल्यार सरकारान तातूंतल्या दोगांक परत कामार घेतल्या। तातूंतले प्रशांत शिरोडकाराक जीएडीन अवर सचिव म्हूण नेमला, जाल्यार प्रदीप नायकाक मडगांवच्या ऑस्पिसियो हॉस्पिटलांत प्रशासकीय अधिकारी म्हूण नेमणूक केल्या। दुसरे वटेन रुबीचे केसीची आदलो सचिव VK झा समितीन चवकशी करून सरकाराक रिपोर्ट दिल्लो। काणकोणचो आमदार खेळा मंत्री रमेश तवडकार म्हणटात, झा समितीन फकत शार आनी नगर नियोजन अधिकाऱ्यांक दोशी थारायल्यात। तांचे एन्क्वायरी चालू आशिल्ली, म्हणजे म्हाका दिसता ती तांची एन्क्वायरी संदर्भात गव्हर्नमेंट सॅटिस्फाय आसतलें। चार्जीस केले आसता बरोबर। झा कमिटीचो रिपोर्ट पळयला हांवें, तातूंत तांचे संदर्भात डिटेल हें कांय ना। TCP संदर्भात चड आसा, मेजर आसा। TCP संदर्भात हे जे आसा न्ही, जे काय जे अप्रुवल दिता आसतना बऱ्याच पुणा तांचे जे काय इरेग्युलरिटी आसा न्ही, कितले दिसून आयले आसा। TCP कडेन चड दिसून आयला। हे ऑफिसर जे सस्पेंड केल्ले प्रदीप नायक बी, तितून तेंचे कांय चार्जीस दिसून ना ज्या कमिटीन। जानेरांत काणकोणची रुबी रेजिडेन्सी कोसळून 33 कामगार मेल्ले, कितलेशेच जाण जखमी जाल्ले। ज्या समितीन रिपोर्ट सरकाराक दिल्लो तेन्ना तातूंतले कांय मुद्दे सरकाराक पटना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक उलोवन दाखयल्लें। ते मुद्दे नेमके कितें हो प्रश्न सगल्यांकूच पडला। सरकारान झा कमिटीचो रिपोर्ट अजून कोणाकूच दाखयल्लो ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। मडगांवकारांक खंय वलो आनी सुको कोयर वेगवेगळो करूंक जमना। घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपाची येवजण चालीक लावन म्हयनो जालो, पूण पालिकेक कोयराचो विलो लावंक जमना। पालिका म्हणटा मडगांवकारांक तांची संवय ना। सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी म्हणटा लोकांक वलो आनी सुको कोयर वेगळो करपाक कळना, सगळ्या जाग्यार पडूंक वेळ वतलो। आदलो नगराध्यक्ष सावियो म्हणटा नगरसेवकाची इत्सा आसल्यार सगळ्या जाग्यार पडूं येता। घरांघरांनी वचून वलो आनी सुको कोयर वेगवेगळो एकठांय करपाक सरकारान 200 कामगार, कोयराच्यो बालद्यो, ट्रक आनी जाय ती सगळी यंत्रणा मडगांव पालिकेक दिल्या। मात येवजण चालीक लावन म्हयनो जालो तरी पालिकेक कोयराचो विलो लावंक जमना। सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी म्हणटा लोकांक वलो आनी सुको कोयर वेगळो करपाची संवय ना। सध्या लोकांकय कळना बाबा ब्लॅक एक्चुअली खंयची आनी ग्रीन खंयची। ग्रीनान कितें घालप, ग्रीनान सदांच ड्राय घालप आसता आनी वेटान तुगेले ब्लॅकान तुगेले वेट घालप आसता। ज्या जाग्यार आमी डस्टबिनां वाटल्या त्या जाग्यार आमी जी मेन रोडार दवरिल्लीं आसा बिनां ती आमी ऑलरेडी टप्प्याटप्प्यान काडिल्लीं आसा। तरी आसतना थोडे कडेन अशें आढळून येता की म्हाका पळयलां हांवें की वतना की लोक कचरो तरी आसतना हाडून उडयतात। थोडे कावन्सिलर अशे आसा की तांकां भर घेवपाची इच्छा आसा म्हणटात, पूण ते मुखार सरनात। आदलो नगराध्यक्ष म्हणटा कोलमोरड वॉर्डांत येवजण बरेपैकी चल्ल्या, सरकारान सगळो आदार दिला। नगरसेवकांची इच्छा असल्यार मडगांव भर येवजण यशस्वी जावं येता। And I appeal to all the councillors to coordinate with the particular supervisor within their ward and see that maximum utilization is done with the workers entrusted in that particular ward. In our ward, Kolmarod, this thing, we had so many garbage prone areas. There also we have managed, we have put boards there, and somehow we are monitoring that place also. We are even taking pictures of the people who are dumping waste and we ask them to take it back. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। घेऊया एक विराम।